फोंड्या धार बांदोड्या संजीवनी साकर कारखान्याच्या फिश फार्मांत आता नुस्तें पिकतले। गोंयकारांक म्हारग नुस्तें खावचें पडटा, देखून नुस्तें खवय्यांक ही बऱ्याची खबर अशें म्हणूं येता। तयार केल्ल्या तळ्यान शुक्रारा 5 जानेवारीक सकाळी नुस्तें बिया घालून कृषी मंत्री रवी नायक हे प्रक्रियेचें उक्तावण करतलो। ही वांयगीची कलर पळयला पळय, वो डार्क पर्पल, तुमकां भायर पळयला तो लायट पर्पल। शुगर फॅक्टरी ही जी फेमस आसली पयलीं फक्त उसा खातीर आनी हांगा फक्त ऊस जातालो। आतां तांणी एक नवें हें केलो स्टार्ट केल्लें आसा की हांगा एक फिशरी डिपार्टमेंटांतल्यान जे फीश पोसपाचें जे नुस्तें पोसपाचें तें एक पावंड केल्लें आसा आनी तांचें म्हणणें आसा की ह्या पावंडांतल्यान तांकां कमीच कमी भरपूर इनकम येतलें, 2 लाख तरी इनकम येतलें पर मंथ अशें ते फीश घालपाचें आसा। आनी हो तेणी उपक्रम हो नवोच केल्लो आसा। ही जमीन जी आसली ती पाडंग जमीन आसली आनी हे पाडंग जमनीक जे एडमिनिस्ट्रेटर आहा ताणें हांगा ताचो उपयोग करून बऱ्यांतले बरें ताणें फीश पावंड केल्लें आसा आनी हे फीश पावंडांतल्यान तांकां इनकम येतलें आनी तांचो रेव्हेन्यू वाडटलो अशें तांचें म्हणणें आसा। हो एक आमचो इनोवेटीव आयडिया आशिल्ली, कारण हे जे खड्डे आशिल्ले पळय ते पयलीं एका तेंपार खड्डे मारून कचरो जो फॅक्टरी आसा तो हातूंत घालपाक आशिल्लो, पण ते केन्ना शक्य जावना। अशें तांच्यांनी 3 खड्डे मारल्या। आमी हो एक खड्डो हातान घेतला फॉर फीश रेअरिंग आनी ताजें उद्घाटन हे फ्रायडे 5 तारखेक जातलें एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। हांगा आमी फ्रेश वॉटरचे खातीर जितले आमी हे सगळें तयार केलां पळय ते सगळें इन हावस, एक पयसो मोडनासतना सगळें हे जे कितें तुमकां दिश्टी पडटा व लायंग इन आवर गोडावन स्क्रॅप म्हणटा आमी सगळे हाडून आमी हांगा एसेंबल केल्या, ब्रीज केला, कारपोरेन आमचे सगळे आमचे। सो बेजिकली इफ दीस वर्क्स आउट इट विल बी अ व्हेरी बिग बोन टू आवर रेव्हेन्यू। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।